म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूसी दुसरो लोक ताका हाडटालो आनी ताचे कडेन विनंती करतालो. हे भाशेन आमी दुसऱ्या पासत विनंती करता, दुसऱ्या पासत मागता आनी जेजू मागता तितलें आमकां दिता. ताका लागून मागलें की ना आमकां मेळ्ळें म्हणून आमी देवाक दिन वासूंक जाय. म्हाका आतां हें थोंड जालेलें आसा, हांवेंय तशेंच केलें. हांवें ताका दिन वाचलो कित्याक ताणें म्हाका बरो केलो म्हणून. आतां ताका गोडेक थोडो वेळ लागत बरो जावच्याक, पूण म्हज्यान बाकीचीं सगळीं कामां करूंक जाता, अंथरुणार पडोन ना आनी हे भाशेन म्हणचें काम करूंक जाता. म्हणून ते भाशेन आमी देवाक आर्गां दीत रावया. जें आमी मागता तितलें तो आमकां फावो करता. तर हे परी आयज आमी एके सांतीनीचो उगडास करुया. तिचें नांव अपोलोनिया. ती इजिप्तांतली अलेक्झांद्रिया म्हणटा पळय थंयसरली अलेक्झांद्रियाची ती दुसरी कातारीनूय आसा. पूण ही अपोलोनिया ती बरी सुंदर दिसताली आनी बादशायन तिचे कडेन काज जावंक म्हण प्रयत्न केलो. ती ना म्हण लागली. म्हजें जिवीत हांवें जेजूक भेटलां. तिका कसलें फॉर्मोण मारलें, तिचे दांतूच काडून उडयले. ती सारकी रोगतान भरलेली. पूण तें कोत्ता आसतना तिका ताणें सांगलें, तूं आतां ह्या दुसऱ्या देवांची पुजा कर आनी आमी सांगता तें तूं म्हूण. आनी तिचो तिका एक आखटें करून दवरलेलें. ती तर आयकना जाल्यार तिका तातूंत उडयतलें म्हणून, जिवेशी तिका उलपान मारतलें म्हणून. पूण तिणें केलें, तिणें मागणें केलें आनी इतली तिका शक्ती आयली की तांचे सोंशिल्ली ती भायर सरून आपुणूच उज्यान पडून मेली. पूण उज्यान पडल्या उपरांत तो उजो इतलो खोर जालो की ते कितें म्हणूंक लागले, पवित्र आत्मो तिचे सगळें आसलेलो तो ताका दिश्टी पडलो. हे भाशेन तिणें आपलें जिवीत जेजूच्या नांवा पासत जेजू पासत भेटयलें. तुजेपणीन आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जेन्ना आमकां आमचे संकश्ट येतात तेन्ना आमी तांकां भियोंक फावना. जेजूच्या नांवान आमी तांकां फुडो करूंक जाय आनी तो आमकां जें इनाम ताणें दवरलेलें आसा तें फावो करतलो.